म्हज्या मोगाच्या लंडनच्या गोंयकारांनो, तुमकां सगळ्यांक गोंयांत तावन म्हजो नमस्कार। हांव फादर मिल्टन रॉड्रिगीस, पिलारचो पाद्री, डॅडीज होम ह्या तियात्राचो बरोवपी। तुम्ही जाणात आसतली, डॅडीज होम हो तियात्र UK येवपाचो आसा आनी देखून बरोच आवाज जाल्लो आसा। हो व्हिडिओ काडपा फाटलें कारण म्हणल्यार एकूच, जायतीं जाण फाटल्या दिसांनी म्हणटात, हे म्हज्या कानार पडलां की फादराची सगळीं भुरगीं आसात, कलाकार आसात, ती नवी आसलेल्यान बड्यो विजा पडत वा ना पडत। आयज तुमकां हांव सांगूंक सोदतां, देवाच्या आशिर्वादान आनी सायबीण मांयचे विनवणेन आमकां सगळ्यांक विजा पडलेली आसा आनी आमी हो आमचो डॅडीज होम, जो गोंयभर गाजलेलो तियात्र कला अकादमीचे स्पर्धेंत पयलो इनाम मेळ्ळेलो तियात्र, जायते 25 वयर शो केल्या उपरांत तुमकां मेळूंक लंडन येतात। मोगाच्या म्हज्या लंडनच्या इश्टानो, आतांच फादर मिल्टनान सांगलेले ते भाशेन आमचो हो डॅडीज होम तियात्र कला अकादमीच्या स्पर्धेंत पयलो इनाम जिखलेलो हो तियात्र। येता त्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आमचे शो लंडनच्या शारान अशे जावपाचे आसात। 3 तारखेर वेम्बली शारान, 4 तारखेर 2 शो आसतले साउथ हॉल आणि तसोच संडे 5 तारखेर स्विंडन शो आसतलो। फुडली माहिती आमी तुमकां कळीत करतले। सगळ्यांक तुमकां एक कालचा मनांतल्यान उपकार आदीच फुडें आठवयता आनी म्हाजी आस बाळगिता, जशे भाशेन तुमी प्रोफेशनलांक, एक्टर्सांक आनी गोंयभर तियात्र येता तांकां सपोर्ट केला, तशेंच फादर मिल्टनाकूय तुमी सपोर्ट करतले आनी आमचो हो शो सक्सेसफूल करून हाऊसफुल करतले म्हणून आस बाळगिता। देव बरें करूं।